आयज नोवेनाचो 5वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल कोणाकूच भायराय नासतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो. ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता. मानेवंत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो, सगल्यांक येवकार दिवपी आनी मोयपासान वेगोवपी आसलो. उक्तेपणान जियेल्यारूच मोग स्पश्ट दिसून येता. समाजाक एकठांय दवरपाचें हें पयलें पावल. मानेवंत आग्नेल एक बरो गवली आसलो. आपल्या लोकांक मेळूंक तांचें आयकून घेवंक तो आयतो आनी तयार आसलो. तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो आनी तांकां आदार दितालो. आनी तांकां क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सोरशी व्हरूंक जाची देख घेवंक ताणें प्रयत्न केले. आपली सेवा करूंक न्हय, बगोर दुसऱ्याची सेवा करूंक तो सदांच वावुरलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल उक्त्या मोनाचो, येवकार दिवपी
आनी सगल्यांक विंगोवपी आमी क्रिस्ता सारके खुशाल उक्त्या मोनाचे सगल्यांक वेगोयतले जावंक गरज. आमच्या जिवितांत मान्यवंत आग्नेल उक्त्या मोनान दुसऱ्याक मोगान वेगोयतलो एक देखिवंत नमुनो. ताचे सारकेली जावंक आमी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयचो दीस देशाचो कारबार चलयतल्या पासत भेटयला. तांणी प्रमाणीकपणान आनी निस्वार्थी मोनान आपले पोरजेची सेवा करूंक आनी आमच्या देशांत भावपण आनी एकवटाचो बांदपास घडून हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. कांय बरीं सुरवातीची उतरां आमच्या मनांत घडोवन ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना बरें सोडून वायट आदारून आमच्या मोगाळ देवाचेर आनी एकामेकाचेर ओकमान केल्यात म्हूण ओळखून घेवन बोगसोडे मागूंक तयार जावया. दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन ती सदांच अंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मोयदीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या 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 काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार तुजी सगळीं इतिहासांवां तुज्या मनांत हाड आनी आल्ताराचेर बागेवन आग्नेलाचे विनवणेन मानिवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमी बापाच्या हातान घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर मनशांच्या बापा, सोर लोकांक एका मुळांतान उपजोवन आनी एकवटून एक मनशाकूड तुवें घडोवन हाडलें. सगल्या मनशांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय आनी सगल्या बाबा भयणीची उदरगत जोडच्या ओत्रेगांनी भर. सगल्यां खातीर तूं दिताय तें पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाच्या उदरगतीक उपकारो आनी सगळे जाती वर्गां वर्णेचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजान न्याय नीत आनी प्रमाणीकपण राज करूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगले सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेबाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोकेच्या नवशिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कळ यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोड गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तो तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. उल्लोय आतां सोम्या, तुजी चाकरां आयकोतात. तुजी सासनां उतरां काळजांत बाळगूंक लायता. उल्लोय आतां सोम्या, तुजी चाकरां आयकोतात. तुजी सासनां उतरां काळजांत बाळगूंक लायता.
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्कांचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सोडून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा जावन ताणें संवसारांत आसलोल्या आपणाचो सदांच मोग केलो, पूण आतां सुपुर्णायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें राज्यवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमोनाच्या पुता जुदास इस्कोऱ्याच्या हातांत घातलें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाड बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतोवन तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाडाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सोयशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, स्वामिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून पडती पाड केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच दिवचो ना. जेजून पडती पाड केलो. सिमोन, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रून पडती पाड केलो. तशें जाल्यार सायबा, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोड आसा. तुमी तो नितोड आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें हें म्हणलें, सगले तुमी नितोड नात. ताचे पांय धुवन जातोच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजो आपले स्वातेर परतून गेलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटो तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमच्या पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबां भयणीनो, आमचे भाग्योन जावन आसात आमकां नमुणे. कित्याक हे व्हडले नमुणे आमकां, कित्याक आमचे भाशेन मनीस जावनूय ते भाग्योन जावंक पावले. आनी तातूंतली एक व्हड भाग्योंत आयच्या काळाची, आमच्या काळाची, घोडेक आमकां ती मेळ्ळेली पुर्यान ती जावन आसा मदर ट्रिजा. उक्त्या मनाची, सगल्यांक वेंगोवपाची, सगल्यांक येवकार दिवपाची. तिचें जिवीत एक आठवेस तरेचें जालें.
ज्या दिसाक तिका आपोणे आयले त्या दिसाक ताण हे आपले सोयम कशें तिणें केलें उक्ते मनान येवकार दिवंक तांकां विंगोवंक आनी कसल्या मनशांक वाटेर सोडलेले वाटेर सांडलेले कोणाक नाका आसलेले तांकां तिणें येवकार दिलो. एकलो ब्रोयनार तिचे लागीं विचारूंक लागलो, मादर म्हाका जायते पयशे दिल्ले जाल्यार तूं काम करताय तुजे सिस्टरी काम करताय ते हांव कोचचो नासलो. आनी तिणें अशें म्हणलें, वय म्हाकाय पयशे दिल्ले जाल्यार हांवूय ते कोचचो नासली, पूण जेजून आपूण करून दाखयलां आनी जेजून आमकां करूंक सांगलां देखून हांव तें करतां. जेजून आमकां कितें सांगलें, कितें करून दाखयलें. 3 वर्सां ताचें उक्तें मन व्हडलें काळीज सगल्यांक येवकार. कोड फुटलोल्यांक जाका ते कोणाकूच नाका आसले ताका तो येवकार दितालो. ती काना गांवची ती ओस्तोरी म्हणटा, म्हजे दुबीक बरी कोर. आनी उलयल्या उपरांत जेजू तिका म्हणटा, आगे तुजो बाबार्थ व्हड. केदो व्हडलो तिका जेजून येवकार दिलो. तोट्यांक कुड्ड्यांक कोड फुटलोल्यांक कोण नासलोल्यांक जेजू येवकार दिता. जेजू येवकार दितालो ल्हान भुरग्यांक. जेजूचें काळीज व्हड काळीज. जेजूचें काळीज उक्तें मन. तूं जुदेव, हांव जुदेवा खातीरूच आयलां जेजून म्हणूंक ना. जो कोण जेजू सोरशी आयलो, जेजूची सावडी सोदतालो, जेजूचें बरेपण सोदतालो, त्या मनशांक जेजून आपलो येवकार दिलो, तांकां बरेपण दाखयलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाक उपाद आग्नेलाक मान दिवंक आमी आयल्या. ताची विनंती आमी सोदूंक आयल्या. ताच्या जिवितांत तोच व्हडलो गूण, उक्तें मन, सगल्यांक येवकार, सगल्यांक विंगेन घेवप. दुखवलोल्या सोबे ताका दूख जाताली. सांडलोल्या सोबे आपूण सांडलोलो कसो जातालो. गरजेवंतांक तो गरजेवंत जावन पावतालो. आपल्या गोच्यांचे पयशे आदार घेवन जे जे जाग्याचेर तो वावुरलो, कुपटा, शिरोडा, सावंडे, ताणें आपलें काळीज तांकां वांटून दिलें. आनी हाका लागून आयज बापा लागीं आमी ताका आल्ताराचो मान मागता. ताका मेळूंक आयलोल्यांक ताणें केन्नाच ना म्हणूंक ना. ताचे जिविताची व्हडली देख म्हाका एक पाद्री कसो. गरजेवंतांक ताणें ना म्हणूंक ना. आपणा लागीं आसा वो ना ताणें आदार दिलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कुमटा एक पावटी ताच्या आदीं आसलेल्या पादविकाराचेर थोडो लोक बेजार कसो आसलेलो. आनी जेन्ना पाद आग्नेल आयलो एका रातच्या वेळार थोडे पिवन ताचे लागीं विचारूंक आयलेत, आमच्या पयशांचो हिशोब दी. आमी जाल्यार बेजार जातले आसल्या. रातच्या वेळार पिवन ताणें तांकां येवकार दिलो, तांकां बसयले आनी ताणें तांकां मोवाड उतरांनी तांकां सांगलें, पळय हे पयशे तुमचे आनी तुमी हिशोब घेवंक तुमकां परवानगी आहा, तुमकां ओक आहा, इट्स युअर रायट. आनी ताची मोवाड उतरां आयकून ते त्याच वेळार तांचो सोरो निवडलो, बोगसोणे मागून ते गेले. जेन्ना हांव सावंडे वावुरतालो, जाणटी सांगतालीं
कोणा एकल्याची चेडवाक लग्न करूंक ताचे लागीं पयशे नासले आनीक ही गो बायलां पाद आग्नेलाक मेळूंक आयलीं. ते सांगतात आपल्या बोडसांतले ताणें पयशे काडून तांकां दिले आनी तुज्या चेडवाक बरे भाशेन काजार कर अशें ताणें सांगलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असले व्हडले काळीज म्हाका आनी तुमकां आमकां सगल्यांक आसूंक एकदम गरज. नाजाल्यार हें आमचें नोवेन, ह्या नोवेनाक कसलोच ओड आसचो ना. आमचें व्हडलें काळीज आमच्या शेजाऱ्यांक, आमचें व्हडलें काळीज आमच्या समुदायीन, आमचें व्हडलें काळीज आमच्या भुरग्यांक, आमच्या घोवांक, आमच्या आवय, आमच्या जाणट्यांक, आमच्या गोरकांनी सवे. हें व्हडलें काळीज दुसऱ्या धर्माच्या मनशां, जात ना, कात ना, धर्म ना, आमी येवकार दितेली मनशां रस्त्याचेर कोण पडलेलो आसा ताका आलाशिरो दिवं. आनी तेन्नाच आमच्या धर्माचो वोड, आमच्या धर्माचो सार, आमच्या धर्माची मुडां आमी उतरांनीच न्हय आमच्या जिविताचे कोड्यांतल्यान परगटूंक पावतली. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचें काळीज लांब रूद मोवाड करुया, आमचें काळीज सरळ करुया आनी सगळे आमच्या जिविताच्या भावनांतल्यान बाग्यो मानिवंत पाद आग्नेलाचे देखीन आमी वाडूंक वावरुया. उबी रावुया. हें जिवीत आमी सोंपेपणी जिवंक जायना, पूण जेजूची आमकां गरज जाय, कृपा जाय. तडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमचें मन काळीज बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवंक ताचे सारके उदार मनाचे भेदभाव करिनासतना सगल्यांक येवकार दितले आनी सगल्या पासत वावुरतले फुडारी ते जावंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूल कर. मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी सगलीं हांसत्या तोंडाची आनीक उदार मनाची जावंक आनीक दुसऱ्यांक येवकार दिवंक आमच्या काळजाची दारां सदांच उक्तीं दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूल कर. आमच्या देशाचे शांतिकाय आनीक उदारगती पासत मागुया. आमच्या देशाचे फुडाऱ्यांनी समाजांत आसलोले वेगळोचाराचे बांदपास मोडून उडोवन निस्वार्थी मनान आपले पोरजेचें बरेपण पळोवन आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूल कर. गरजेवंतां आनी समाजांत भायरलेल्या पासत मागुया. आमी आमच्या उक्त्या काळजान तांकां मानून घेवंक, गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक, देवाच्या मोगाची हातयारां जावंक बापाची कृपा मागुया.
दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काबूत कर. मानिवंत आग्नेला पोरी आमी मोगाच्या आनी शांतीच्या मार्गार चलूंक आनी मानिवंत आग्नेलाचो सांत कोरोनाचो प्रोसेस आमच्या मागण्यांनी बेगीनूच सुपूर्णायेक पावूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काबूत कर. बो स्वर्गींच्या बापा, तुजे मुखारी आमची मागणी आमी दवरल्यान तुजे कुरपेन वाडूंक सगल्यांक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक तुजेच कुरपेन आमकां बोर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसूया. भावा भयणी बापाक पेटोवंक भांगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे भोपूंक जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान लेगून जिवीत सोडून जेजू तुजे काळीज मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दोयाळ बापा, तुका उलो मारतेल्यांचे मागणे आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घेवन तुजी आपणायलोली भुरगीं कोरता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर. उनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावन हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraso sorves por tu. Povit, 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 dolbaraso sorves por tu. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्याच वैभवान. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्याच वैभवान. Usorgi, usorgi, usorgi तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. Usorgi, usorgi, usorgi तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवास सोद तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुडपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाल्सीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण पुरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट खोर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवंत सुजे, बागेवंत धर्मदूता, बागेवंत फ्रांसीस शावेर, बागेवंत जेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमी एकूच बापाची भुरगीं ह्याच मनान आमच्या बापाक उलो मारतना आमचें उक्तें मन येवकार दितलें वेंगयतलें मन जावं आमकां कृपा दिवन मागून हें आमच्या बापाचें प्रार्थन भेटोवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपण आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोच्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात मोच्या कुडी रोगतान कुशीत आदोसायात मोच्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात मोच्या कुडी रोगतान कुशीत आदोसायात जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवीत आमचे 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 उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचात तुमीच उंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बोरात उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचात तुमीच उंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बोरात जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवीत आमचे 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 मोचे कुडी वांगडा तुमची किलांव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात मोच्या कुडी वांगडा तुमची किलांव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमची पियोंक दियात जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवीत आमचे 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 बाबर्थान जेजूक आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी इल्लोसो वेळ उलोवया प्रार्थुया देवा मनशा कुडाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंडयाच्या जेवणान आमकां मेळ्ळे आपली गोत वयर काडून सोडलेल्या लोकांक आदार दिवंक आनी ताका फावो ती न्याय मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान
आमची काळजां बोर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. बसूया. मोगाल भवमिनो हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के मानिवोंत आगल्या वरवीं देवाक आमी उबारले. दोनूय देवान तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर, तुमचे वावर धंद्याचेर मानिवोंत आगल्या वरवीं भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी आनी आवडे. हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमचे पसत देवाक उबारलें. फादर लिगोरीन डिकोस्ता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड चर्च लोटलीचो पादविगार, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवोंत आगल्या वरवीं देवान भरपूर आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर घालूं म्हूण आमी मागता. बराबरूच आमचे मदेगोत आशिल्ले फादर डॅनिस आनी फादर एलरीट, तांचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. कांय कळोवण्यो. पिडेस्तांचेर मागणी 2 मिसां उपरांत इगोर्जेन आसतलें. एक नवी सीडी पाद आग्नेल आमचे इश्टा वायस पोस्टेशनच्या खात्यान उजवाडाक हाडलेली आसा. ती बँड स्टँडान विक्रेक मेळटा. आमचे पिलार संस्थेचे पाद्री जावंक सोदतल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार हाचे विशीं बारीक म्हायती बसस डेस्क हें ऑफीस आसा, थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तकशाळांत विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10:30 वाजता किरीत मीस पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक. हे मिसा उपरांत पवित्र संस्काराक बुजवण आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. वाको सेवाधर्म दोनपारची 12 पर्यंत सोंपतलो. मानेवोंत आग्नेच्या संत करणा पासत मागूंक 17 हांगासर नायट विजील आसतलें. सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसरे दिसाक सकाळची 5 वाजता. हे विजील चलयतले ब्रादर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस एंड मॅरी हांचो पंगड. सुबाम जीण ह्या आश्रमांत वावुरतले पिलारच्या पाद्रींनी मेडिटेशन हो नियाळ अर्दे वराचो आमचे व्हडले सेमिनरीन घडून हाडला. तो जातलो ब्रेस्तारा दीस 16 नोव्हेंबराचे आनी शुक्रारा दीस 17 नोव्हेंबराचे सकाळचें 10:30 ते 11 आनी सांजचें 5 ते 5:30 पर्यंत. मोगाल भोमिनो मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर. आमच्या गरजां, त्रासान, आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना बाबार्थान उलो मारता देवा कडेन मागून मानेवोंत आग्नेल जायतें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज पोंडातान टोनी डायस आमकां अशें कुळीत करूंक लायता. 1.5 वरस पयलीं हांव जेवणाक बसलेलो आसतना अकस्मात कितेंय तरी जावन हांव खाला पडलो. दोतोराक दाखयले उपरांत स्कॅनिंग करूंक लायलें. गमून आयलें की काळजाक 4 बुराक आसात म्हूण. हांव सिद्धा भायर पडलो. दोतोरान म्हाका 2च वरां दिल्लीं आनी दोतोरान म्हजे घोरकान्नीक सांगलें की तुमच्यांनी तुमच्या देवाक उलो मारूंक जाता म्हूण. तेन्ना म्हजे घोरकान्नीन भावार्थान मानेवोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका बरेंपण फावो कर म्हूण. अजाप म्हणल्यार त्याच दिसाक हांव बरो जावन सिद्धान आयलो आनी सामको बरो जालो. आनी त्याच दिसाक म्हाका दोतोरान हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज केलो आनी कसलींच वखदां म्हाका फुडें घेवंक दिली नात. हांव मानेवोंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भोमिनो हो एके घोरकान्नीचो एका भावाचो भावार्थ. आमच्याय काळजां जायत्यो गरजो घेवन आयले. आमचो भावार्थ जिवाळ करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता.
मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा गुणित काकडूच्या देवा सोरपोट पडून सरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पायास आमी मागतां आम्ही मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आणि आमच्या बरेपणा उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोडपोर घोटणी उद्देशी गोड पुरगोड निवदी मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसून सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात उक्त्या मनान येवकार दिवपी जावन सगल्यांक वेंगोवपी जेजूचे आमी पाटलावदार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रोचणारा स्वर्गार संसाराच्या गोरदोया बापा मोगाच्या आशेता लालयोन तुझी पोरसा altaras man paragnela borwashan gurta wardan bagoy deva kalsa chita pausalyar tuja burgyan diaskari sorga Rajan Borwashan Gorta Wardan Bagoy Deva Kalsa Chitan Pausalyar Tujas Burgyan Diaskari Sorga Rajan